आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. जेजूक अर्गां दिवया, महिमा दिवया, वाखाणया. ताणें आमकां रातभर राखल्यान आनी कालच्या दिसा ताणें आमकां सांबाळल्यान. तो आमचो इतलो लागशिल्लो परामर्श करता. बारकायेन आमी तर नदर मारीत जाल्यार आमी जाणो तो सदांच आमचे आदीं आमकां हाजीर आसा. आमी जितलीं जाणां सकाळीं उठून हो मोगाचो साकरवीस करता तितल्यांकूय तो देणांनी बदतलो, कृपेन आमकां नेटयतलो आनी आमचें जिवीत अदीक धादोसकायेन सारूंक तो आमकां मदत करतलो. ताका आमी दिनवास ह्या नव्या दिसा पासत. आनी आमची आदली चाल आसा तितली चिंतना जावं भावना जावं त्यो पद्दती आमच्यो सगल्यो ताच्या ताब्यांत करुया. तो आमकां सगळें आमचें दाखयता पातकी सैम कशें आसा पळय तें. आमी ताका विटेवंक लागले म्हणटच तातूंतल्यान आमकां कळटलें की वय हे भशेन जिवन कसलो फायदो. हे पातकी सैम जे आमी इतलें सुगूर करून दवरलेलें आसा ताचो फायदो कांय ना. पूण जितले पाटी आमी दुसऱ्यांक पावल्या, बरें उतर उलयल्या, जेजू सोबे रावन बऱ्यो कन्यो दुसऱ्यां पासत केल्ली आसा, कसलीच अपेक्षा म्हणजे ती म्हाजे पासत आनी कितें करतली म्हणून असलें कांयच मनांत धरिनासतना जेन्ना आमी वावर केला तेन्ना खरेपणी जेजू जावन आसा आमचो रस्तो, आमचो मार्ग, आमची वाट. Sacramental raulolia
mogaccia Gesù, sacramentam raulolia, mogaccia Gesù, ulpai amci kalza, tuja mogan, bogungami tuka, sasna cha sasna, mulbayamchi kalza, tuja mogan, bogungami tuka, sasna cha sasna, uncha soiban, ai lolia, mogaccia puta, uncha soiban, ai lolia, devaccia puta, bosoyam kantuja, jeuna mezar, zaucha kami kori, devachi burgi, bosoyam kantuja, jeuna mezar, zaucha kami kori, devachi burgi, pritumice deolalia, sorgincha undia, pritumice deolalia, sorgincha undia, osok bukelole, otme amche, vegi ubar sambar, gotain tuje, osok bukelole, otme amche, vegi ubar sambar, gotain tuje, muda rupa, liblolia, sorgicaraya, muda rupa, liblolia, sorgicaraya, anja borbiang melnas lolia kanat, olkovami tuja, mogachi kona, anja borbiang melnas lolia kanat, olkovami tuja, mogachi kona.
जेजूक आमचें सगळें सांगल्या उपरांत ह्या वेळार ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. गुन्यांवाचें भोगसणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आदलें आडकनात, तो मनीस कितलो भागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजे पातक हांवें लुपोवन दवरूंक ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. देखून भोक्तिवंत मनशांनी आंकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुट्टेचीं उदकां कितलीं उंच चडूं तीं ताका लागचींच नात. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार. तूं म्हाका राखून दवरता. सरभोंवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. कोण एकल्या बेऱ्या मोन्यांक ताचे सरशीं हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेर लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता म्हणजे उक्तो जावं. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद पास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून ताका फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितली ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, आनी सगळें बरें केलें.
ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू, तुवें आमचे दोळे उक्ते केले. बेरो मोनो तोच न्हय, पूण आमी बेरी आनी मोनी जाल्लीं मनशां. कितले पाटी दुसरे उलयतात ते आमी आयकूंकूच ना. कित्याक आमी तांकां आजीर जावंक ना. आजीर जावंक जाय जाल्यार आमी आमकांच विसरोंक जाय आनी दुसऱ्यांक आमी आजीर जावंक जाय. नाजाल्यार आमची चिंतना भावना ती दुसरे कितें सांगतात तें हे वतीन आयकतात. तांचें कितें सांगलें तें स्पश्टपणे आमी आयकूंक शकना. पूर्णपणे आमी तांकां आजीर जायना. आमचेंच घेवन आसा. हे भशेन म्हाकाय सुटका दी जेजू. जेन्ना हांव तुजे सरशीं हे परी रावतां तेन्ना तूं म्हजे भितर कसली चिंतना हुंयसरतान ती उजवतात आनी हिंचोर ती म्हाका वतात तें तूं पळोवंक दिताय. हाका लागून ही कृपा तुवें म्हाका दिल्याय शांत जावच्याक. तुजे शांतींत हें सगळें म्हाका उगडापें जाता आनी हांव आयकूंक लागतां. आनी मागीर हांव उलयतलों तें म्हजे वेरेन घेतलेल्या न्हंये भाशेन न्हय ना, म्हजें तें सोडून तुज्या ताब्यांत केलें म्हणटूच तूं म्हाका सुटका दिताय. मागीर खरेपणी सत्य हांव उलोवंक शकतलों आनी सत आमकां सदांच स्वतंत्र करता. दुसऱ्यांचे फुड्यान आयकलें जाल्यार आनी तांकां आमी तें कळीत केलें जाल्यार तातूंतल्यान तांकां सुटका मेळटा आनी म्हाका धादोसकाय भोगता. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका.
Lord Jesus, we thank you for bringing us here before you in your presence. We thank you, Lord, for the graces that you have bestowed upon us all throughout our lives. Graces which have been visible and graces which have been invisible. We also thank you, Lord, for giving us the gift of life. In today's readings, Lord, you tell us that we need to break down barriers. We need to let go of the prejudices that hold us back, that which obstructs our growth and creates fear. In the first reading from the book of Genesis, we see how the serpent tempts Eve. Similarly, Lord, we too face a lot of temptations and trials. At this time, Lord, we need your grace to help us to discern, to help us to make the right choice. And it is sin, Lord, sin that takes us away from you. And therefore we come to you, Lord, asking for healing, just as you healed the man who was mute and deaf. Even though you were in pagan territory, you accepted others. You broke down barriers, Lord, and your touch awakened faith and brought healing. We ask you, Lord, to touch our lives and heal those areas where we need to grow. We also see, Lord, your transforming power of kindness and compassion. You had compassion on that man, and you have compassion on each and every one of us. And therefore, when we come before you, Lord, you are always there with open arms to guide us and protect us. And we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We also pray for those suffering in hospital, for the medical staff, the doctors, nurses, those administering the vaccine, and the government authorities. We pray for those who are seriously ill, suffering from various other ailments. We continue to pray for the speedy recovery of Francisco Pereira. We also pray for those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We pray for those who are preparing for their examinations and those who are preparing for their job interviews. We pray for peace in the world, among nations, among religions, in our neighborhood, in our families, and most importantly, in us. We pray for those who have gone astray from the church, those who have gone astray in various other ways. We ask you, Lord, to shine your light on them and show them the true path. These are a few prayers that we have, Lord. There are many more deep within our heart. And as we continue to spend time in your presence, we ask you, Lord,
to heal us, to show your kindness and compassion on us. Heal us, heal all the areas that we need to grow in, and give us the grace so that today we may be able to proclaim your good news and share your mercy, love, and compassion with those around us. आमचेर सगळ्यांचेर तुजो आशीर्वाद पाठय. जी कोण आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता, जी कोण काजाराचो दीस मनयतात, जी कोण परीक्षा दितात, जी कोण इंटरव्यूजाक वतात, जी कोण हॉस्पिटलान आसात, जी कोण दुयेंत घरान आसात, जी कोण जाणटेलीं आसात, तितल्यांचेरूय तूं सायबा तुजो आशीर्वाद पाठय आनी आमकां बेकोणी दी. तुज्या बरेपणान आमकां भर आनी संतोश भरीत आमी जावं. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या, मोरगोटून काळजान तोडा वोदुया वा काणुया. उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान, संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया. देवा, एका अजापाच्या संस्काराक तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मनाचो उगडास घडून दवरला, तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी आमकां दी म्हाका कळ्ळी तुज्या
सारखे मोगाळ जिसू मोगाळ जिसू दिमाखा काळीस दिमाखा काळीस तुझ्या काळजा सारखे